stand over here, waste our time, and we have no idea what exactly is being done. Limited was like the entire all 20 constituencies are there. I mean all 40 constituencies. Salcity Ansalda. So their time extension will be the only this thing, and less local hearing about it. Less local hearing about the line is coming that. And extension is a must. आम्ही डिमांड करतले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक ऑनलायन सुद्दां केलें न्ही ऑनलायन सायट सारकें मेळना आतां सेकंडली आतां फॉर्म 6 आतां जे वोटर्स शिफ्टेड जाला तांकां फॉर्म 6 भरपा पडटा आतां फॉर्म 6 फॉर्म सपोज हांगा घेवपाक गेले जाल्यार ते बीएलओ मेळ म्हणटा बीएलओ म्हणटा आपणाक कोटा कवर जालो डावनलोड करा म्हणटा सो ही परिस्थिती म्हाका स्वता बघल्या तेका लागून विथ एक्सपिरियन्स सांगपाक सोदता फॉर्म 6 सुद्दां ना आमचे कडेन जायती फॉर्म ना ऑनलाईन म्हटलं की असं गजाल जायना आमी सुद्दां ट्राय केल्ले आहा 16 पासून आहा पळय ते एक्सटेंशन सामकें गरजेचें कित्याक हिंग पावल म्हणटरी मरे लोक लायनीर रावतात भितर पावल म्हणटरी तांकां सांगता एडिशनल डॉक्युमेंट कितें तरी तांकां सपोज मिसींग आहा जाल्यार परतून येवपा पडटा आनी हे भाशेन जालें जाल्यार लोक वाजन वोटू नाका म्हणटाले आमी कितें करून आमी आतां फॉलोअप करता लोकां कडेन कितले जाण सांगता तुमगे वोटां आमकां येत नाका म्हणटा जखमार म्हणटात अशें सो हे भाशेन जावपा जायना आमी मुद्दाम जावन सांगपा म्हणून हात जोडून एपील सुद्दां केल्लें आहा आतांय करता लोकांक इवन हियरिंग आसा पळय आपयले प्लीज एटेंड जावा कित्याक मेन तुमचो इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तुमी रोलार रावपाक कित्याक आज हे भाशेन ही जी परिस्थिती केल्ली आहा ते अशें आमकां दिसता की मडगांव आनी इवन हेर कडेन जे बीजेपीक वोट्स पडपाक शकना तांकां खंय तरी सिस्टमॅटिकली एलिमिनेट करपाचो हो प्रयत्न आमकां सामको दिसता हो चार्ज आमचो डायरेक्ट